In light of today's developments in the crisis in Ukraine, we see even more clearly the timeless of the clear and heartfelt appeal that the Holy Father made yesterday at the conclusion of the general audience. The Pope spoke of great sorrow, anguish, and concern. He also urged all the parties involved to refrain from any action that would cause even more suffering to the people, destabilizing coexistence between nations and bringing international law into disrepute. This appeal has taken on dramatic urgency following the beginning of Russian military operations in Ukrainian territory. The tragic scenarios that everyone feared are becoming a reality. Yet, there is still time for goodwill. There is still room for negotiation. There is still a place for the exercise of wisdom that can prevent the predominance of partisan interest, safeguard the legitimate aspirations of everyone, and spare the world from the folly and horrors of war. As believers, we do not lose hope for a glimmer of conscience on the part of those who hold in their hands the fortunes of the world. And we continue to pray and fast, as we shall do this coming Ash Wednesday, for peace in Ukraine and in the entire world. गायन घेऊया A21, पेज नंबर 10, A21. Nowy git rozsądaja, podniosła wakana, czekacie, przytumi hoj, dewak sotki takaja. Nowy git rozsądaja, podniosła सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता जेम्स डिकोस्टा, मिलाग्री सायबिणीचेया मानाक. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आल्बिनो मायकल आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज आमचे हिंदू भाव भयण आपली महाशिवरात्री मनयतात. तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक आमी ह्या सगळ्या हिंदू गोराब्यां पासत भोव करून आमच्या गांवचे हिंदू गोराबे जे आसात तांचे पासत आमी मागुया. तशेंच आमी संवसाराची शांती पासत मागता आसतना युक्रेन ह्या देशा पासत आनी रशियाच्या देशा पासत मागुया
रशियाच्या प्रेसिडेंटाच्या मतीन देवान शांतीची चिंतना घालूंक आनी हे घेर सोंपूंक आमी सगळीं सायबीन मायक मुखार घालून देवा लागीं खेरीत भाशेन मागुया. तशेंच आमच्या गोंयांत मोपा हांगासर तुलास्करवाडी हांगासर लोक आपलीं घरां, आपलें रान, आपले दोंगर आनी आपलीं झाडां राखपाक भायर सरलेलो आसा. ह्या लोकांचेर आशिर्वाद घाल, तांकां सगळ्या वायटांतले निवार. आनी आमच्या सरकारान जें कितें बेकायदेशीर केल्लें आसा तें फाटीं घेवपाक आमच्या सरकाराच्या मतीन घाल म्हूण देवा लागीं आमी खेरीत भाशेन मागुया. हे सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बकरून जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आमकां कितें मेळटलें? भाव भयणीनो, हो प्रश्न आमकां सगल्यांक आसा. कितेंय जरी तर आमी करतले वो कसलीय जबाबदारी आमच्या भुजांचेर घेतले जाल्यार आमकां कितें मेळटलें? जाल्यार खेरीत भाशेन आश्वासन, जेजूचें आश्वासन देवाचें, जें कितें आमी इल्लेशें पासून देवाच्या राज्या पासत करता तें जायतें भरोन आमकां मेळटलें. तरी आसतना जायते पावटी आमचो विस्वास देवाचेर उडलेलो आसा. जायते पावटी आमचें मन फकत ह्या संवसारी गिरेस्तकायांचेर आनी संवसारी फायद्याचेर उरलेलो आसा. हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो सारून सांगता, मनान सारून वायटातून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार मरें सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संवसार तुजे मांडावळी प्रमाणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं. हो संतोष बगूंक आमकां निर्मी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. भाग्योन पेद्रूच्या पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, ह्याच तारोनीत प्रवादी रावताले आनी ताचे सोदीक लागलोले आनी देव तुमकां दिवचो आसलो ते देण्या विशीं तांणी बाकितां केलीं. क्रिस्तान कोश सोंसचे आसले आनी उपरांत ताका मोहिमा मेलची आसली. हाची खबर तांचे सवें आसलोल्या क्रिस्ताच्या आत्म्यान आदींच फुडें सांगून दवरली आनी हें सगळें केन्ना आनी कशें घडटलें आसलें तें सोदून काडूंक वावुरले. तो संदेश आपणाचेच खातीर न्हय पूण तुमचे खातीर ते पुरगोडटाले म्हूण देवान तांकां कोडीत केल्लें. जे कोण स्वर्गांत तावन धाडलोल्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमकां आतां शुभ वर्तमान पुरगोडटा, तेय तोच संदेश तुमकां पुरगोट कोत्तात. देवदूत लेगून आशेन ताची ओळख घेवंक सोदतात. देखून तुमची मनां सारकी मेकळी करात, चोत्राय धरून चलात
आनी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना जी तुमकां कृपा मेळटली तिचेर पूर्ण विस्वास दिवात. सोत ओळखनासले तेन्ना तुमी चलतालेत त्या वोंडावणी प्रमाणे चलूं नाकात, पूण कालती पालो भुरगीं जायात. ताणें तुमकां आपयल्यान तो पवित्र देखून तुमी तुमचे चालीन पवित्र जायात, कित्याक अशें बरयलोलें आसा, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. देवाचें उतर हें. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. परतून म्हणुया. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओडचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलाचे कुली तावन आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकांशेक प्रितमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे प्रितमे गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव. आनंदाच्या उल्हास सोड. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. बापा, स्वर्गार आनी प्रिथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीचे राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. पेद्रून तोंड घालून अशें जेजूक म्हळें, पळय, आमी सगळें साडून तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वा शेतां बाटां साणीत जाल्यार आतांच ह्याच काळान दुमाळ्यां बराबर तो घरांदारां, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां बाटां एकाक 100 घेतलो आनी येता त्या काळान सासणाचें जिवीत जोडटलो. पयलीं आसात तीं 100 जाणां निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना म्हज्या मनान 2 हिंदी म्हणण्यो आयल्यो ओ डायलॉग्स. एक शोले पिक्चरांतलो तेरा क्या होगा रे कालिया, आयकला तुमी? तेरा क्या होगा रे कालिया हो शोले पिक्चरांतलो डायलॉग.
आनी दुसरो डायलॉग जो म्हज्या मतीन आयलो तो मेरा नंबर कब आएगा. तें खंयच्या चलचित्रांतलें म्हाका तें खबर ना, वो क्रिकेटांतलें खंयचें तरी तें आसलेलें. मेरा नंबर कब आएगा, तेरा क्या होगा रे कालिया आनी मेरा नंबर कब आएगा. आयज असलोच कसो प्रश्न बागेवन पेद्रू जेजू लागीं विचारता, आमचें कितें. म्हणल्यार जेजू जेन्ना शिकयतालो शुभ वर्तमाना पासत जायतें सोडूंक पडटा आनी जायतें सोडटात तेन्ना देव ताची भरपाई करताच. सासणाचें जिवीत ओय, पूण त्या भायर ह्या संवसारांत जियेता आसतना ही भरपाई जाता, हें जेजू शिकयता. पेद्रून विचारलेलो प्रश्न सरळ, कित्याक हे 12 अपोस्तलांनी जेजून जेन्ना आपयलें तेन्ना जायतें सोडलां. पेद्रूच आनी ताचो भाव आंद्रे आनी ताचे बरोबर दुसरे खारवी जे आसलेले जाकोब आनी जुआंव, जेन्ना जेजून तांकां आपयले तेन्ना तांणी आपलीं तारवां थंयसर सोडलीं. थंयसर वावर करतले मानाय आसले तांकां सोडले, झाडां सोडलीं, नुस्तें सोडलें आनी जेजू फाटल्यान गेले. आनिकूय जायत्यो वस्तू ते सोडटले आनी तेच बरोबर जेजू आपल्या मरणाची आनी पुनर्जीवनपणाची खबर करता. आनी पेद्रूचो प्रश्न, आमी जरी तर इतलें सोडलां स्वर्गीच्या राज्या पासत जाल्यार आमचें कितें जातलें. भाव भयणीनो, आयज होच प्रश्न आमी घडये जायतीं जाणां करता. आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना वेगवेगळ्यो वस्तू करपाक जाय. आयज समाजीक मळार जायतीं जाणां वावर करतात. थोडे जाणांक कडेन ताचो कांयच फायदो ना. थोडे जाण आपूण मुखार वचत आसात दुसऱ्यांचे पासत. जाल्यार थोड्या जाणांचो प्रश्न होय आसा, हो वावर जर तर आमी करता जाल्यार म्हाका कितें मेळटलें, म्हज्या घराब्याक कितें मेळटलें. भाव भयणीनो, आयज बागेवन पेद्रूची चीट आमी वाचल्या पयल्या वाचपान. आनी बागेवन पेद्रू पाप साहेब, आनी पाप साहेब आमकां हातांचोय चिटी बरयता. तशेंच जितलेय पाप साहेब आसात ते आमकां आपणाची चीट, गंवडीक चीट बरयतात. जाल्यार पेद्रूनूय आपल्या लोकांक त्या काळार ह्यो गंवडीक चिटी बरयल्यात. जाल्यार हे चिटीन खेरीत भाशेन ही शिस्त सांबाळपाक तो आपयता. आनी ही शिस्त म्हणल्यार आमची नदर जेजू क्रिस्ताचेर. आमी जें कितें करता, जो वावर करता, ज्यो जबाबदारी आमच्या भुजांचेर घेता, वो आमचे तालेंत जे आमी आसात ते आमी वेव्हारान घालता दुसऱ्यां पासत वो पवित्र सभे पासत, तेन्ना आमच्या मनान जेजू क्रिस्त आसचो. आनी जेजू क्रिस्त जे आमकां शिकयता, वो जीं आमकां बाकितां केल्लीं आसात, वो जीं आश्वासनां आमकां जेजून केल्लीं आसात, ताचेर नदर दवरून आमी वचूं. आनी हें आश्वासन जेजूचें, ज्या कोणी ह्या संवसारांत शुभ वर्तमाना पासत कितेंय सोडलां जाल्यार एकाक 100 घेतलो. सगळें सांगलां, जावं घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां, शेतां बाटां, एकाक 100 घेतलो. आनी जो कोण विस्वास दवरता भाव भयणीनो, तांकां हे ह्याच संवसारान, ह्याच जिवितान एके भाशेन पळोवंक मेळटा. तर अशें आसतना आमची जी जबाबदारी आसा ती घेवंक आमी सगळीं तयार आसपाक जाय. आमकां जबाबदारी दिल्ली आसा ती आमी पाळटा आसतना धुमाळोय मेळटलो हेंय सांगलां. भोव करून जे आयचे आमचे सोशल एक्टिविस्ट आसात, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जे आसात, वेगवेगळे तरेन हो संवसार सांबाळपाक, आमची झाडां पेडां, रानां, वो नदयो सांबाळपाक जे प्रयत्न करतात, तांचे विशीं आमच्यान हें म्हणूंक जाता, धुमाळो जायतो आसा. आयज आमचो सरकार पुलीस फोर्स जो आसा तो पासून तांचेर आड वापरता. आतां सद्याक आमकां मोपा हांगासर दिश्टी पडटा. कालच्या दिसाक पुलिसांक लावन झाडां कातरपाचीं कामां सुरू केलीं. आनी जे कोण ताचेर आड वेतात, जे कोण मुखार सरतात, तांकां धरून भितरूय उडयतात. जाल्यार असल्या धुमाळ्यान थीरपण सांबाळपाक आमी जण एकल्याक ही कृपा मागुया. आनी आमी जण एकलो हीच प्रेरणा घेवन आनी जेजूचेर आमची नदर दवरून आनी जेजूच्या भासावणेचेर आमचें मन दवरून फुडें वचूंक आमकां सगल्यांक ही कृपा हे भेटेन दी म्हूण मागुया.
गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38. तुकाच बाबा सोर मोचे दिदा तुका एकाने तुकाच भोगताव सोर मोचे तुझे से कोटाशेने मोचे हात घे मोचे पाय घे Svikakul atakoshe Tuzo moimo Urgot koru Shukobor Solyang digu Tukats papa Sur moche Tita tukaye kane Tukats voptau sor moche तुझे से कोटाशेने. म्हज्या भाव भयणीने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या कोनवाळ्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटूंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाखांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचें इनाम स्वर्गार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टां, थीर भरवशान ताचें महिमेवंत येण्याक कोतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोळबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोला तुझ्या वैभवान. उसळी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उसळी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमकां कितें मेळटलें, आमचें कितें जातलें. देवाची येवजण आमचे सवें खरी जावंक, देवाची खुशी जावंक आमी सगळीं बराबर मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्गाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesu Atthvem ami forte, tacia jivan ami jivi. Atthvem lailia moja bapan, ti samartha mai mokan. Odik folvon kocha monan, forte benta goche mapan. Jesu Atthvem ami forte, tacia jivan ami jivi. Jesu Atthvem ami
पापांतले सुकून वेतले जेजू दाखवे आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी जेजू दाखवे आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले आत्मे तुवें दादुशी केले. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पसण आमी सदांकाल आशिवंक निर्मी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बाबडीन फाल्यां शिंजेचो बुधवार एश वेनिसडे आमचे फिरगोजेन पयलें मीस जातलें 6:30 वाजता, दुसरें मीस जातलें 8 वाजता. तशेंच सांजेर 6 वाजता मीस जातलें आनी त्या उपरांत भोव पवित्र संस्काराक बोजवण जातली. उगडास करता फाल्यांच्या दिसाक पाप साहेबान उलो मारलेलो आसा, तशेंच आमच्या बिस्पानूय आमकां उलो मारलेलो आसा. फाल्यांचो दीस युक्रेनाच्या शांती पासत भेटूंक, फाल्यांचे मागणे आनी उपास आमी ह्या कारणाक भेटूंक आमी जाता ते भाशेन भार घेवया. संवसाराची शांती पासत मागुया, युक्रेनाची शांती पासत मागुया आनी आमची जोण्यातल्याची शांती पासत आमी मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पद्विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन घेऊया F6 पेज नंबर 88 F6. देवाक दिनवास, देवाक अर्गां, जेजू सोंगी आमकां विजोय. देवाक दिनवास, देवाक अर्गां, जेजू सोंगी आमकां विजोय. जेजूचो परमोर आमी सगळे कोडे शिपडो तुवेता. जेजूचो